प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा विसवोर वोड 24 ते 29 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 24 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंवलो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासत दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें ताका म्हळें, ताच्या आतांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायत जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बोवन आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. प्रितीच्या बाबडीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां, आमी ह्या 29 वळीर आमचो आयज नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा, म्हाका पळयला म्हूण तुवें भावार्थ दवरलाय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. बाबडीनो आयचें शिवर्तमान जें वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू खाशा तोमासाक मेळपाक येता. आनी कितें घडलेलें, ज्या दिसा जेजू पुनरुज्जीवन जाल्लो त्या दिसा जेजू येता आनी आपल्या शिसांक मेळटा. पण थिंचोर तोमास नासलोलो. तो खंय आसलो? ताका भिरांत नासली. तो खरें जेजूचेर भावार्थ दवरतालो, भायर आपलें काम करतालो. ताका कसलें कोणाची भिरांत नासली. पूण त्या दिसा बाकीचे शीस आसले ते भिरांतीन एका कुडीन आसले आनी जेजू थंयसर तांकां मेळटा आनी तोमास नासलो. म्हणटच जेन्ना दुसऱ्या शिसांनी जे जेजूक पळयलो तोमासाक येवन सांगलें, बाबा आमी जेजूक पळयला, तेन्ना तोमास म्हणलो, म्हजो संबंद म्हज्या जेजूसी इतलो गोठ आहा की अशें घडोवंक शकना की जेजू म्हाका पळोवपाक येवचो ना. आनी भाव भयणीनो तो तांकां सांगता, हांवें म्हजो हात ताचेर घातला, ताच्या गाळ्याचेर म्हजें बोट दवरलां आनी हें हांव करिना जाल्यार हांव तुमचीं उतरां सोत मानचो ना. कित्याक भाव भयणीनो ताजो संबंद जेजूशी गोठ आसलो. तो जाणो आसलो की जेजून दुसऱ्या शिसांक दिश्टी पडलो जाल्यार आनी मेळ्ळो जाल्यार तो ताकाय मेळटलो म्हणून. 7 दिसां उपरांत जेजू येता आनी ताका तोमासाक मेळटा. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तोमास जेजूक पळयता तो जेजूक म्हणटा, कितें म्हणटा जेजूक, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. भाव भयणीनो तोमासान जेजूक म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा कित्याक म्हणलेलें? ताका गुरुजी म्हणूंक ना. तो जाणो आसलो की तो जेजूक आपलो सोमी दिवान सरवंडार मानतलो म्हणून आनी देखून ताका कसलीच भिरांत नासली. पूण जेन्ना ताज्या काळजांतल्यान ताजी जी आश आसली, ताजी जी म्हणटा ती येवजण आसली की जेजूक पळोवपाक, तो जाणो आसलो की जेजून ताजें मागणें आयकलें म्हणून. तो जाणो आसलो की जें तो चिंतालो, जें तो मागणें करतालो, जेजू तें आयकतलो म्हणून.
आनी जेजू येता आनी तोमासाक मेळटा आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो तोमासाक मेळटा म्हणटा म्हाका पळयला म्हूण तुवें बावाट दवरलाय पळयनासतना बावाट दवरतात ती खरेंच सुभागी आयज भाव भयणीनो तूं आनी हांव जावन आसा जो जेजू म्हणटा खरेंच सुभागी कित्याक आमी जेजूक जो पुनरुज्जीवन जाला त्या जेजूक पळोवंक ना वय त्या शिसांनी पळयल्लो 500 लोकांनी ताका पळयलो आयज थोडो लोक ताका पळयता जो खरें भाग्यवंत ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी आमकां जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार आमी ताच्या उतरान रिगून रावन ताचें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें म्हणून जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता देवाचें उतर पाळटा देवाच्या उतराचेर नियाल करून तें उतर आमी खरेपणी आमच्या जिवितांत सदांकाल कोत्ता भाव भयणीनो जेजू आमकां आमच्या दोळ्या फुड्यान दिसती पडटलो तो आमकां येवन मेळटलो कित्याक जो कोण देवाचें उतर पाळटा जे कोण देवाचें उतर कोत्ता तो खरेपणी जेजूचो मोग करता वय देव आमचो मोग करता जेजून आमचे पासून आपलो प्राण सोडला पूण भाव भयणीनो आमी खरेपणी देवाचो मोग कोत्ता गाय आनी जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाडूंक जाय तुमी म्हजें उतर करूंक जाय म्हणटच जेजू म्हणटा पळयनासतना बावाट दवरतात ती खरेंच सुभागे म्हणजे कितें जी कोण ताचें उतर आयकतात ते उतरा वरवीं ताका पळयतात आनी तें उतर जें ताणें सांगलां तें करतात ती आतां खरेंच सुभागी आनी ती तांकां जेजू दिसती पडटलो तांकां जेजू खरेपणी येवन ज्या भाशेन शिसांक मेळ्ळलो तोमासाक मेळ्ळलो बाकी 500 शिसांक मेळ्ळलो पुनरुज्जीवन जावन तो आतां स्वर्गार वचचे आदीं तेच भाशेन तोच जेजू आमकां मेळटलो आनी ही आमकां बोरमासो आसा ही आमकां हो आमचो जावन आसा आमचो बावाड की जेजू एक दीस येवपाचो आसा आनी एक कुडीन आमी ताका पळयतले आमी एक खरें भाग्यवंत आनी पवित्र जिवीत जिवंक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडून खरेपणी एक खरें पवित्र जिवीत एक भाग्यवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां